नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावडेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. गोय राज्य वेंचणूक आयोगाक उच्च न्यायालयाची नोटीस जारी. वेंचणुके खातीर आरक्षीत केल्ल्या सुवातीची अधिसुचोवणी कुशीक दवरची म्हूण याचिका मंगळारा सुनावणी. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विरुद्ध गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष अमित सावंताच्या काँग्रेस प्रवेशावेल्यान गैर काँग्रेस आमदार प्रवेशाच्या आड युती तोडून दाखय. विजयाचे आव्हान पाटकार वग्गी. इफिक क्लाउडिया आणि पायलट सारख्या गोंयच्या फिल्मांचे जातले स्क्रीनिंग. 127 राष्ट्रांचे सुमार 7,500 डेलिगेट इफिक रजिस्टर. बिरसा मुंडा जयंती वेल्यानय गोविंद गावडे विरुद्ध रमेश चवडकार. सरकाराच्या कार्यावळी दिसाच गोविंदाची उठा वांगडा कार्यावळ. मडगांवां मात सरकाराचो भव्य सुवाळो. भटक्या सुण्याचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आपणायल्ल्या मार्ग 17 नोव्हेंबर मेरेन कळोवचे. शिक्षण संचालकाचो स्कुलांच्या वेवस्थापनाक निर्देश. हरवळचो धबधबो फक्त 3 म्हयन्यांनी वर्साचे 365 दीस व्हांवतलो. दिवचले तालुक्यांत टुरिझम सर्कीट तयार करपाचो सरकाराचो प्लान. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. सांताक्रूज बीच खात्यान सुरू केली केबल कटिंग मोहीम. केबलाक लागून दुचाकीचो अपघात. भुरग्याचो पांय मोडलो. बापायन खंय कागाळ केल्या उपरांत वीज खात्याची एक्शन.